लेवी शास्त्राच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेसा कोडे उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायलाच्या सगळ्या भुरग्यांक एकठांय करून उलोय आनी तांकां अशें सांग, पवित्र जायात, कारण हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. चोरू नाकांत, एकामेकाक फोटी मारूं नाकांत आनी फोटोवं नाकांत. म्हजें नांव घेवन लोटीक सोपूत दिवं नाकांत आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव बोस्तावं नाकांत. हांव सर्वेस्पर. तुज्या पेल्याक कसलेंच वायट करूं नाका वो जबरदस्तेन ताचें काण घेवं नाका. वावराड्यांची मजुरी दुसरो सकाळ पर्यंत दवरूं नाका. वेऱ्याचेर शिराप घालूं नाका आनी कुर्ड्याचे वाटेर आडकोळ घालूं नाका. पूण तुज्या देवाचें भेन दवर. हांव तो सर्वेस्पर. उनीत करून फावो नासलोले निर्णय दिवं नाकांत. दुर्बळाच्या तोंडाक पळोवन उलोवं नाका वो गिरेस्ताक फुसलावंक सोदूं नाका. पूण निती प्रमाणे पेल्याची नीत कर. तुज्या लोकाचेर बोगलांटां घालूं नाका आनी कारोणा विरेद पेल्याचें रोगत मागूं नाका. हांव तो सर्वेस्पर. तुज्या भावाचो काळजांत द्वेस धरूं नाका, पूण तुज्या पेल्याची चूक दाखोवन ताका शिडकाय आनी अशें हें पातोक तुज्या माथ्यार आसचें ना. सूड घेवं नाका आनी तुज्याच लोकाच्या भुरग्यांचो काळजांत राग घेवन रावूं नाका. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. हांव तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची समूर्त सोर बोरी. जिवाची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे. नेणत्याची जाणवाय. जबाब, सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो. काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजळ. दोळ्यांचो उजवाड. जबाब, सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र. सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब, सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाचीं चिंतनां तुका मानो सर्वेस्परा. म्हज्या खोडपा, म्हज्या तारोका. जबाब, सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. उद्गार. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गुवळी शेळयांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना
राजा आपल्या उजव्याक आसलोल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलोल्यानो येयात. संवसार रचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगलो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बंदकोणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरी मनशां असो ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें, तानेलो पळोवन तुका पियोंक दिलें? केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगलो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें? आनी तूं पिडेंत वो बंदकोणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या? आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावां भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या धाव्याक आसलोल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलोल्यानो, सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत म्हजे सोरशिलीं कोडसरून वचात. कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडले ना. हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना. वाटसूर कसो आयल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना. विंगलो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना. पिडेंत आनी बंदकोणींत पडलोलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब करतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर वो विंगलो जाल्लो, पिडेंत वो बंदकोणींत पडलोलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना? तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी ही सासणाची खास्त भोगूंक आनी बरी मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतोलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसादेसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासतांव. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतां. जोण आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणतां. आमेन.